लुकाचे सुवार्तेंत शतापतीच्या चाकराक जेजून गुण केले अचर्ये वेगळेच रीतीचे दिसता. शतापती हांगासर जेजू समोर येवंकूच येना. जेजू समोर येवंक ताका योग्यतायेचे सवाल दोसता. आपणेच खुद्द येवन जेजू लागीं येवन तो आपल्या चाकरा खातीर विनंती करिना, बगार ताच्या सेवकांक आनी इश्टांक धाडून तो उलयता. शतापती प्रकार जेजू मुखार रावंक आपूण योग्य न्हय म्हणलेंच हाका कारण. जेजू मुखार आपले विशेष खालतेपण शतापती दाखयता. पूण हे ताचें खालतेपण जेजूच्या उतराक जोडलां. जर आपल्या हाताखालासचे सेवक आनी सैनिक आपले उतर मानून घेतात, आपल्या उतराक लागून ये म्हणटना येतात, वच म्हणटना वेतात, हें कर म्हणटना करतात, तर आपणे आयकल्ल्या येद्यावड जेजूचें उतर कितले महत्वाचें, मोलादीक, आनी ताच्या उतराचो आदेश कितलो गंभीरायेचो, फळादीक, अधिकाराबरीत आनी बळादीक जायनाका. ह्याच बोगणांनी तो जेजू लागीं पूण एक उतर मात्र तुवें सांगल्यार पुरो, म्हजो चाकर बरो जातलो म्हणटा. जेजूच्या उतरांक आसची सकत खालतेपणी जाणा जाल्ल्या शतापतीचो भावार्थ ताका जेजू तावन होगळीक जोडून घेता आनी चाकराक बरी भलायकी जोडून घेता. आपणाकच जेजूच्या हाताखाल वा जेजूच्या उतराचे सक्तीखाल हाडलेलो शतापती आमी ताच्या उतराचे सक्तीखाल येवंक प्रेरण.